घेवन फ्रांसीस शेवेराचे रेलिकेन सगळ्यांक तुमकां बेसांव. जीं कोण दुयेंत आसात तुमकां कुडीच्या मनाच्या आनी आत्म्याच्या पावंड्यार देवान तुमकां स्पर्श करून पिकोवणी दिवची. जांकां काम ना तांकां काम फाव जावचें आनी जे कोण काम करतात तातूंत तुमकां थिरावंक मदत मेळची. अभ्यास करूंक जांकां जोड जाता वो फुडलो अभ्यास करूंक तांकां वाट जाय. तांकां सगळ्यांक हें देणें फावो जावं. तुमच्यो बाकीच्यो गरजो आसात. थोड्यांक पार्टनर जाय, पार्टनर देवान फावो करच्याक. जांकां भुरगीं जावंक ना तांकां भुरगीं फावो जावच्याक. आनी सगळे बाकीची तुमची मागणी आसा तितली मनांत हाडात आनी आतां हो आशिर्वाद आमी घेवया. सर्वेस्पोर आमचेर आशिर्वाद घालूं आनी आमकां सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो पोर जोड आमचेर घालूं आनी आमकां प्रसन्न जावं. सर्वेस्पोर आपले मुखामळ आमकां दाखोवं आनी आमकां शांती दिवं. जो कोण आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो आपलो जीव वगडायतलो आनी जांकां आपलो जीव म्हजे पासत वगडायता तांकां जीव मेळटलो. घेवन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें घेवन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकणटां. आनी सोरपो दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं.